नाणेली 70च्या उर्मिला गावकर या बायलेक मजतीच्या हाताची गरज असा। उटंगराच्या पावसाक लागून उर्मिला गावकर हिच्या घराची वणत कोसळून घरात सगळ्याक उदक जाला। आनीकूय काय भाग कोसळपाची शक्यताय न्हयकारू येना। घरात कोणूच कमोवपी नाशिल्ल्यान ती एकटी दिसवड्याचेर काम करून आपल्या घरच्यांचे पोट भरता। देखून कोणे तरी ही परिस्थिती समजून घेवन आपल्याक आधार दिवचो अशी मागणी उर्मिला गावकर हिने केल्या। कशी पडली ती? ते पाऊस लागून वाळटे लागून पडली। म्हणजे तुमचे ते चिऱ्या जे ती फुगलेली सगळी पावसान पाणी उदक येयना म्हणजे सगळी फुगलेली। आणि तुम्ही अशी रावताली हांगासर? हो रावताली। आणि ही जेन्ना पडली तेन्ना तुम्ही खंय आसलेली? मी चपाती भाजी घरान म्हणजे आयज सकाळी सुमार कितल्यांक सुमार? 9:30 सुमार। आणि आता ही पडल्या पळय तेन्ना नळे बी सगळे फुटले? हो नळे बी सगळे फुटले, काय ना सगळे जमनीर पडले म्हणून पडले। आणि तुमच्या घरान कितले जाण आसता? आमी चौघा आसता। आणि आता तुम्ही पंचायतीक बी कळयला? हो कळयला। पंचायतीन कितें म्हटलां की हेल्प करता म्हटलां? तशी काय अजून सांगूंक ना। आमचे घर ना आमकां टेन्शन जालें, आमकां कोणाचोच आधार ना। तुमचे कामाक कोण वचना? ना कोण ना, दिसवड्याचे एक दीस मेळटा 2 दीस मेळना। म्हणजे काय करपाचें आनी कशें मेळपाचें? आणि ते बाकी सगळ्या घराक तुमच्या येयला म्हणजे वायटी आणि हो वायटी सगळे लागले, सगळे गेले, आमी काय म्हणटले? आणि हे मोडलेल्या मोडक्या घरान तुम्ही तशीच रावता? तो आनी खंय वचो, कोणाचो आधार आसा? आणि बाकी जे पडत बी जाल्यार मागीर कितें करतली? काय करतलो आतां? आमकां दिसताचेच पडले न्ही। तुम्ही सरकारान अटल आश्रा बी तशें कितें तेजे अप्लाय कितें करूं ना? ना तशें काय करूं ना। ते तशें घर बी सारकें करपाक मेळटा न्हू, तुमी तशें करूं ना? आपलो फुडाकार कोण घे सारकें आमचे फुडाकार घेवपाक कोण ना तुमचो? कोण ना। ते ताणे घोव आसा तो तेका काय फायदो ना, सांगून बगली काबार जावन। सध्या आमी नाणेली 70 हांगासर आसा, हे ठाणे पंचायतीन येता। आणि आज आमी आसा ते उर्मिला लुसो गावकर यांच्या घरा कडेन। राती पावस पडलो आणि सद्या पावसाचे दीस आसा आणि ह्या पावसा खातीर जे उर्मिलाचे घर आसा हेतुली फाटली जी पडवी आसा ही भर पावसान पडलेली आसा। सकाळी ही घटना 9:30 सुमार जाल्ली, जेन्ना ती सकाळी आपली चपाती भाजताली खंय आणि तेन्नाच हे घराचो जो एक भाग आसा ह्यो तो कोसळ्ळेलो आसा आणि तिचे जे नळे आणि कितें आसा ते सगळे कोसळून तेका खूब लुकसाण जालेलें आसा। एक म्हणटा ती गरीब आसा आणि तिचे घर आसा हे मातयेचें आसा, काही भाग आसा तो चिरेचो आसा, पण जे नळे आसा आणि बाकीचे जे मदेर आसा हे सगळे वायटी भरलेले आसा। तशेंच जी घराची भिंती आसा तिका सुद्दां वायटी भरलेली आसा आणि खंयच्याच क्षणाक घर सुद्दां कोसळूंक शकता। आणि अशा परिस्थितीत ही रावता, तिका खरी तर मदतीची गरज आसा आणि तिजी कमवतो असो कोण ना। ती आपल्या चेडवाचो सुद्दां असो म्हणजे रोज डेलीचे जे डेली वेजीसा कामाक वचून ती आपले पोट भरता आणि अशा स्थितीन जे घर पडला तेका लागून स्थानीक आमदार तशेंच पंचायत हेंच्यांनी तेका हेल्प करपाची खरीच गरज आसा। नाणेलीच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।